तुझे बगोन म्हाका जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी तुझे बगोन म्हाका जिवीत ना बोल जेजू आनी मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शीस कफरनाहूम पर्यान गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेलो आत्मो बसलेलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आयलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेलो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेल्या आत्म्यांक लेगून हो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गलिलाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. देवाचें उतर हें.